डोर टू डोर आम्ही सगळे यूथ सगळे जे जॉबलेस यूथ असा शिकिल्ले बरे असा ते आम्ही आता फ्रस्ट्रेट जाल्ले असा यूथ आणि सगळे म्हजे बरोबर आम्ही डोर टू डोर करपा लागल्यात इन रातवाडो नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां खूब बरो सहयोग मेळपा लागला. पीपल आर एप्रिशिएटिंग, पीपल आर वेलकमिंग अस विथ ओपन आर्म्स. सो इट्स लायक अ ब्लेसिंग फॉर अस. आता हांव सांगपाक सोदता नावेलीकारांक की बीजेपी भिवून पडिल्ली आसा. BJP is scared that they are losing and that they will not get to form government आणि हे नाका जाल्ल्यो भानगडी करपाक तांकां मेळपाना म्हणून. कित्याक लोकांक बीजेपीची वीट आयिल्ली आसा, म्हारगाय पळयल्यार सारकी वीट आयिल्ली आसा. सो सिन्स बीजेपी स्कॅड तेणी एक डमी कॅन्डिडेट घातिल्लो आसा आणि हांगा तांचो एक्चुअल कॅन्डिडेट जो आसा जो अवर्तन फुर्तादो आसा. हांव कितें म्हणटा तें सारकें आयकात. अवर्तन फुर्तादो जो एक्स बीजेपी मिनिस्टर आशिल्लो जाचे तुम्ही सगळे पळयलात की ताजे सगळे काम सगळे बीजेपी मंत्रिमंडळा आसताले ताका प्लांट केल्लो आसा बीजेपीन. कित्याक बीजेपीक खबर आसा केन्नाच बीजेपी दॅट दे वील नॉट बी एबल टू विन इन नावेली म्हणून. सो दे हॅव प्लांटेड अवर्तन थ्रू द बॅकडोर and it is a total given fact that Averton is been planted and planned and put here in Naveli just to so that he tomorrow suppose तो जिखलो जाल्यार काँग्रेसाच्या नावान जिखून काँग्रेसाच्या नावान तो कितें करतलो. सो नेक्स्ट डे तो उडकी मारतलो आणि बीजेपी परतून वतलो आणि तांचो हो डील जाल्लो आसा. आमकां सगळे खबर आयिल्ली आसा की तो जिखून ताका प्रॉमिस केल्ले आसा स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणून. म्हळ्यार तुमी पळयात आणि तुमकां खबर आसा लास्ट टायम लोकांनी नाका म्हणून ताका एक चान्स दिल्लो आणि तो इंडिपेंडंट MLA म्हणून जाल्लो. पूण चान्स मेळ्ळो, मौका मेळ्ळो, रोखडोच तो धांवलो बीजेपीत मंत्री जावपाक. आणि आयजूय लोकांनी सांगूंक सोदता दॅट तुमी उलगासान धुवा अ वोट फॉर अवर्तन or a vote for Congress is gonna be a vote for BJP because he himself is BJP and everyone knows how Averton was trying desperately going to chief minister, MLAs. It was the talk of the town that he wanted the ticket, but since the BJP had told him that you contest on the symbol and he knew that people are upset with BJP and he will not get elected, he was telling them time and again, give me an opportunity like last time, I will contest on independent and then join you all. But since that demand was not fulfilled, the BJP Mantri Mandalin, they have all put him here as dummy. He is because everyone knows Avertanan केन्ना काय काम करना, केन्ना काँग्रेसाचा झेंडा घेवना.